It is shocking when we heard about the sad news, the demise of Dr. Ketan Mahekar. आणि फोंडाचो न्हू गोंयकाराचो लिडर आनी म्हाका दिसता थोडेशे नॅचरली बॉर्न लिडर येता जांकां सोशल सर्वीस रोगटान आसा आनीक इतलो तो लोकांक पावलो आनीक एक इच्छा आशिल्ली आमदार जावपाक. आमची मुलाखत जेन्ना आमी कॅम्पेनाच्या वेळार पासून आनीक इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आहलो. इट इज रियली शॉकिंग. इट वॉज लायक अ ब्रदर. जे नाते आमचे कॅम्पेनाच्या वेळार जावं ड्युरींग द डेज. इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर गोवा, फॉर द काँग्रेस पार्टी टू लूज such a dynamic personality, someone who always fought for the right. आणि फोंडाच्या हिता पासत इतले तेणें केलें. आमदार नासतना इतली सेवा केली. एज अ डॉक्टर वॉज अ हेल्पिंग हँड, रोल मॉडेल फॉर द युथा मध्ये आनी गोंयकारां मध्ये. म्हाका दिसता एक शॉर्ट पिरियड टायमान ही वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. इट इज रियली सॅड टुडे फॉर द ट्रॅजीक डेथ. कित्याक दांडेलीच्यान जेन्ना तो येतालो म्हाका दिसता सर्कमस्टेन्सीस आनी हाव इट हॅपन. मोबायल सोंपला पळोवप, गॉट बिटन. दे से इट इज अ रेटल स्नेक. द पोस्टमॉर्टम हॅज स्टार्टेड नाव. म्हाका दिसता ग्रेट लॉस. हिज सोल रेस्ट इन पीस. फॉर अस personally, we stand in solidarity with the family. Of course, his mom, dad, brother. It's a great loss for them.